लंडनासावन गोंयांत सुरू जाल्या थेट विमान सेवा. बबल सेवेकडेन केला करार. सद्याक सप्तकात उडटा एक विमान. 2 नोव्हेंबराच्यान सप्तकांतल्यान 2 खेपो जातली उड्डाणां. कांद्यान परतून हाडली गोंयकारांच्या दोळ्यांत दुकां. बाजारात कांदो जाला 80 रुपया किल. सरकारान वा अधिकाऱ्यांनी सत्तरीकारांक घेतले ना विस्वासात. देखून जालो IITक विरोध. मेळावली नाका जाल्यार सांग्या हाडत IIT. विरोध जावचो ना हाची घेता हमी. प्रसाद गांवकारान स्विकारला आव्हान. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. कांद्यान रडोवपाक सुरवात केल्या. रांदपाचे कुडीत व्हडलो मान घेवन बसलेल्या कांद्यान आपली पत आनीक वाडयल्या. 80 रुपया किल जाला. पूण अशा वेळार तेची पत वाडल्या ज्या वेळार कोरोनान बोल्सां रिती केल्यांत. कांय तेंपा आदीं होच कांदो 50 रुपया किलान मेळटालो. हॉर्टिकल्चरात 44 रुपयांनी दिताले. थंय तो आतां 65 रुपयांचेर पावला. कांद्याचो होलसेल रेटच जाला 70 रुपया. भाजी विक्रेते सांगतात आतां बेळगांवच्यानय कांदो येना आनी महाराष्ट्रांतल्यानय. पावसाक लागून कांद्याचो उणाव निर्माण जाला. देखून कांदो रडयता. बाजारात आता कांदे रेट हायच जाला आणि तुम्ही कसे आता हे करतले? आम्ही कितें करतले, आम्ही रिड्यूस कमी व्यवहार करतले. रेट वाढला न्हू. नो कितें जालें, हांव न्यूजान आयकल्लें की ते कर्नाटकान ते तांचे ते फसल पिड्यार जाला म्हणून ते रेट हाय जावपाचे आसा. ते म्हाका कळ्ळें, पयलींच कळ्ळें. म्हणून हांवें थोडे स्टोर करून बी दवरला आणि बाकी आमी थोडे वापरपाचे आणि कितें करपाचें. दॅट इज ओनली वे वी कैन सर्वाइव. प्याज की रेट क्या है बोले अभी? प्याज की रेट 75 किलो. टमाटे की? टमाटर 50 रुपये किलो. और अभी और कुछ बढ़ने वाली है? और बढ़ने वाली है ना. कांदे का शॉर्टेज है ना. कांदा कितना होने वाला है? कांदा बोलने नहीं आता. वो कम हुआ नहीं तो बाहर से माल भी लाएगा ना, कम हो भी सकता है, ज़्यादा हो भी सकता है. ऐसा है, जो हमारे हाथ में का नहीं ना. अच्छा, ये बारिश की वजह से ऐसा? बारिश की वजह से खेती पूरा पानी रुक के पूरा खराब हो गया है. ऐसा माल कहाँ से आता है? माल बेळगाव से आता, कोल्हापूर से आता. गोवा 365 खातीर पणजी मार्केटांतल्यान इर्शाद शेख. IIT खातीर सायट सिलेक्शन खूब म्हत्वाचें. त्या उपरांत थळाव्यांक विस्वासान घेवपाक जाय. सरकाराचो वा अधिकारी तांणी हें केलें ना. मेळवलीकारांच्या IIT विरोधाचेर सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकारान सडेतोड मत मांडलां. सत्तरीकारांक IIT नाका जाल्यार आमी सांग्यार ती व्हरपाक शकतात. थंय कसलोच त्रास जावचो ना हेची हांव हमी घेतां. प्रसाद गांवकारान नव्यान हें आव्हान स्विकारपाची तयारी दाखयल्या. सांगेचो आमदार IIT परतून सांग्यार व्हरपाक इत्सूक आसा. तो म्हणटा आमी 3 सुवातो पळोवन दवरल्यात. एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची, दुसरी फॉरेस्टाची आणि तिसरी आमचे सोसायटीची. अश्यो 3 जमनी IIT खातीर आपणे सरकाराक दिवपाची तयारी केल्ली. सांगे हो प्रकल्प आयलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात झाडां उडोवची पडची नात, शेतां भाटाय वचची नात आणि विरोधय जावचो ना अशें ताचें ठाम मत. पळयात. हांव वेलकम करपाक रेडी आसा. कित्याक आमचें तें ओपोजीट त्या प्रमाणान जाल्लो नाशिल्लो आनी जालें जाल्यार म्हाजे कडेन 3 सायट आसा आनी त्यो गोवोरमेंटा सविस्तर मांडले कडेन आसा आनी थंय खंयच्याच परिस्थितीन लोकांक लुकसाण जावपाक की कांयच विशय येना. म्हणजे शेती पाती कोणाक वचना, झाडां मारपाचे मोठे प्रमाणान प्रश्न येना. सो हांव अजून वेलकम करता. म्हाका कांय हरकत ना. सेवान विचार करचो ताचेर. तुम्ही 3 सायडा ते खंय आमदार लँड कसले ते? ना, लँड कशी आसा, आमची सरकाराची एक लँड आसा, आमची डायरेक्ट क्लियर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची एक लँड आसा. एक आसा ती फॉरेस्टाची आसा पण ते झाडपेड कांयच ना, टोटली अशी ऑक्युपायड आसा. आनी एक आसा ती आमची सोसायटीची आसा. 3 जमनी आमी सरकाराक दिल्ल्यो. सो 3 जमनीचे आनी एक फस्ट बी जमीन आमी सिलेक्ट केल्ली. तातूंत ऑलमोस्ट फावंडेशन घालपाचो टायम आयिल्लो. थोडेशे 1-2-3 जाण म्हणजे एन्क्रोचमेंट आसा तांकां सायडी काडपाचे आनी विशय काबार करपाक आशिल्लो. पूण तेन्ना तें जालें ना. म्हाका खबर ना, ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना. त्या टायमाचेर तें जालें ना आनी तेणें अकस्मात एक खंयचे आमचे कॅबिनेट मिटींग जाली आनी ताणें सायड चेंज केली. गव्हर्मेंट हांव वेलकम करता म्हूण सांगलें. गव्हर्मेंटान विचार कर, कसलोच त्रास गव्हर्मेंटाक जावचे ना. सांग्याक IIT दिल्यार हेजी हमी हांव दिवंक शकता. आमी ताचेर IITचेर संपूर्ण अभ्यास केल्लो. मनोहर भाई आसतना तेणी उत्तर दिल्लें की IIT ही आमकां सांग्यारच आमकां दितली म्हणून. आनी त्या प्रमाणे सगळें काम थंय जाल्लें. फक्त मायनर थोडी गोश्टी आशिल्ल्यो, लिटिगेशन आशिल्लें. त्या जर बसून तर अकॉर्डिंग टू म्हाजे दिसता CM आमचे CMान घेवन बसपाचें किंवा AG सर घेवन अशें की रावंड कॉन्फरन्स बसले आसल्यार तो विशय सॉल्व जाता अशें म्हाका दिसता. लोकांना ओपोज कित्याक जाता तेजेर विचार करपाची गरज आसा. लोक ओपोज इतल्या खातीर जाता कारण आज यूथ मॅक्झिमम भायर सरले कडेन आसा. प्रत्येक गोश्टीक आज ओपोज करतात.
लोकांक येवपाच आमी गव्हर्मेंटान खंय तरी लोकांक समजून घेवपाक जाय. जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट एका जाग्याचेर हाडटा तेन्ना सायट सिलेक्शन हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयज सायट सिलेक्शन बरोबर जायना ताका लागून खंय तरी प्रोजेक्ट्सां भितर हें जाता. सायट सिलेक्शन जाल्या नंतर त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची बी गरज आसा. त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप जायना, खंय तरी चुकता किंवा कमी पडटा. आज ऑफिशियल्स म्हणा किंवा गव्हर्मेंट म्हणा तांणी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. कॉन्फिडन्स घेतल्यान लोकांक समजता बाबा ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां फायदो कितें आसा किंवा नुकसाण कितें समजता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयच्या दाबोळी विमानतळावयल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाणां सुरू जाल्यांत. गोंयच्यान थेट लंडन वचपी एअर इंडिया विमानान आतां आयतारा दाबोळे तळावयल्यान मळबात झेप घेतली. सध्या सप्तकांतल्यान एकदा विमानां वयतलीं, पूण एअर बबल करारा प्रमाण नोव्हेंबराच्यान तेंची येवप वचप सप्तकांतल्यान 2 खेपे जातले. एअर इंडियान तांचे डायरेक्ट फ्लायट LHR GOI LHR B787 सध्या सप्तकांतल्यान एक खेप मारपाचें थारायलां, पूण नोव्हेंबराच्यान सप्तकांतल्यान 2 खेपे उड्डाणां करतलीं अशें गोवा विमानतळ संचालक गगन मलिकान सांगलें. गोंयच्यान लंडन थेट सेवा सुरू केल्या. एअर बबलान ही तात्पुरती सोय केल्या. कोविड-19चो काळ उलगले उपरांत विमान सेवा सुरळीत जातले अशें तांणी सांगलें. देखिए अभी ना गोवा एयरपोर्ट से कल से एयर बबल अरेंजमेंट्स में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है जो लंदन गोवा लंदन ऑपरेट करेगी. और ये फ्लाइट्स जो थी पहले आती थी वाया दिल्ली, और इन फ्लाइट्स के केस में ये होता था कि वो फ्लाइट दिल्ली लैंड करती थी, वहाँ पर वो पैसेंजर सारे डिबोर्ड किए जाते थे, वहाँ से उनको दूसरे एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता था और यहाँ लाया जाता था. तो अभी ये डिसाइड किया गया है, एयर इंडिया ने ये प्लान किया है कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और अक्टूबर के महीने में ये वंस अ वीक ऑपरेट करेगी फ़्लाइट, जो कि लंदन से सीधा गोवा आएगी, गोवा से सीधा लंदन जाएगी. उसका एक विजिबल एडवांटेज ये देखने को मिल रहा है कि कल जो फ्लाइट गई है उसमें 224 पैसेंजर्स यहाँ से गोवा से लंदन गए हैं. और नवंबर के मंथ में जो फर्स्ट वीक है उसके फ्राइडे और संडे 2 दिन ये ऑपरेट किया करेगी. तो अब बेसिकली लंदन के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये मार्च तक इसी प्रोविज़न में ये फ़्लाइट ऑपरेट करेगी. और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पास हर महीने 8 डायरेक्ट फ़्लाइट्स लंदन गोवा लंदन होंगी, जो कि जो गोवा की पब्लिक थी उसकी एक बड़ी डिमांड थी कि यहाँ से लंदन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए. तो एयर इंडिया ने इस फ्लाइट को स्टार्ट किया है. और कोविड-19 लागून रेग्युलर फ्लायट सर्व्हिस बंद आशिल्ल्यान एअर बबलचे मजतीन केंद्रीय नागरीक उड्डाण मंत्रालयान अफगाणिस्तान, भूतान, बहरीन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांस ह्या देशांनी विमान सेवा सुरू केल्या. टूरिज्म सीज़न के बारे में तो ऑलरेडी जो बात चल रही है वो ये है कि गोवा में अब टूरिज़्म ओपन होता जा रहा है और भी ओपन हुआ है. 2 दिन पहले ही शायद ऐसा डिसीजन गोवा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि रिवर क्रूजेज़ और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी वो ओपन कर दिया गया है. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे पैसेंजर्स के पास पहुँचेंगी, जैसे जैसे ये उनकी जानकारी में आएगा, तो गोवा में और अधिक पैसेंजर्स आना शुरू हुआ. कल हमारे पास लगभग 6000 पैसेंजर का फुटफॉल था, जो कि काफ़ी समय बाद इस स्थिति में हम आए हैं कि हमारे पास संडे को अराउंड 29 फ़्लाइट्स थी और 6000 के करीब पैसेंजर्स गए थे, मतलब गए और आए थे यहाँ से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. अभी विंटर शेड्यूल जो हमारा 24-25 तारीख से शुरू होगा उसमें इंडिगो भी अपनी 6 फ़्लाइट्स लेके आ रहा है और उसमें 4 नए डेस्टिनेशंस भी कवर होंगे, जिसमें चेन्नई भी जुड़ेगा, नागपुर भी जुड़ेगा, लखनऊ भी जुड़ेगा. और एयर एशिया भी अपनी 3 फ़्लाइट्स बढ़ा रहा है, विस्तारा भी अपनी 2-3 फ़्लाइट्स को बढ़ा रहा है. फ्रीक्वेंसी फ़्लाइट्स की जो पहले थी वो बढ़ती जा रही है. और दिल्ली के लिए आज की तारीख में हमारे पास 5 फ़्लाइट्स हैं, बॉम्बे के लिए हमारे पास 6 फ़्लाइट्स हैं, हैदराबाद वगैरह के लिए हमारे पास 3 फ़्लाइट्स हैं. ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सिविल एविएशन पे लोगों का भरोसा है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों का भरोसा है. यहाँ की जो सैनिटाइजेशन है, यहाँ पे जो सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स के आने वाले पैसेंजर्स के लिए, जाने वाले पैसेंजर्स के लिए, जिसमें गोवा गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए. तो चीज़ें अब बीट हैं, चीज़ें ग्राफ इज राइजिंग हाई. गोवा 365 खातीर दाबोळी विमानतळावेल्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक लहानसं विसव.
विसवप्रण येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ऊस हाडून बेल्टार घालप आनी तेची साकर जाय मेरेन प्रक्रिया खाजगी एजन्सी करतल्यो आनी उपरांतची प्रशासकी प्रक्रिया सरकारान पळोवची अशा तत्वार संजीवनी साकर कारखानो ह्याच वर्सा सुरू जावं येता. सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकारान मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यांत प्रस्ताव मांडला, पूण मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्ताव मान्य केलो ना. आपल्या कडेन वेगळोच प्रस्ताव आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. प्रसादान मिडियाक सांगलें. सोमारा ऊस शेतकारांबरोबर घेऊन प्रसाद गांवकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली आणि नवो प्रस्ताव मांडलो. प्रसाद सांगता, फाटलो म्हयनोभर शेतकार आणि संबंधित घटकांबरोबर बसका घेवन आपणे संजीवनी कारखानो परतून सुरू करपाचे बाबतीत विचार केला. 2-3 एजन्सी बरोबर चर्चा केल्या आणि एका निर्णयाचेर आयल्यात. पूण सरकारान खंय वेगळो विचार चलयला. पळयात तो कितें सांगता तो. गेल्ले एक म्हयनोभर आमी ताजे डिटेल सगळी स्टडी केल्या आनी एक 2-3 एजन्सीक मेळून जालें म्हगेलें आनी तातूंतल्यान एक हांवें वायबल एजन्सी आसा आमी हांगा तळमकार हाडिल्ली. आमचो विशय असो आशिल्लो की गव्हर्मेंटाक इनवॉल्व करून घेवन जे एक प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दिल्लें की शुगर म्हणजे ऊस आमी हाडून बेल्टार घालतलो. बेल्टार घातल्या नंतर ती साखर जावं पर्यंत म्हणजे शुगर केन साकून साखर जावं पर्यंत ही जबाबदारी पळय कितें आसा ती आमगे टोटली त्या एजन्सीन घेवपाची आनी बाकीचें एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा तें आमच्या गव्हर्मेंटान पळोवपाचें. अशे पद्दतीचें एक प्रपोजल आमी करून दिल्लें आनी म्हाका दिसता सादारण एक 3 ते 4 वर्सांनी हे प्रपोजल फाटलो बॅकलॉग जो सोडलो, फाटलो जर आमी लोनाचो विशय सोडलो फॅक्टरीचो, नव्यान तर आमी थोडी इन्वेस्टमेंट केली जाय जाल्यार फुडली 3 ते 4 वर्सां भितर हो आमी कारखानो काय फायदेशीर आमी हाडूंक शकता. हे पद्दतीचे प्रपोजल आमी सरकारान दिल्ले कडेन आशिल्ले. ताजेर तांणी विचार करता म्हण सांगला, पूण तांणीय एक विशय मांडला की आमी जो विशय आसा तो टोटली आउटसोर्सीस करपाक पळयता. म्हणजे जणू फुडल्यो एक 3-4 वर्सां भितर RKVच्या अंडर हो जो कारखानो आसा तो आमी पूर्ण नवो करतले आनी त्याच बरोबर तेजी पळय कितें जबाबदारी आसा टोटली खंय तरी एका कंपनीक आमी लीज आउट करतले असो तांचो विशय आतां सद्या चलता. जो आमी विशय दिल्ला त्या विशयाचेर खंय तरी तांचें मातशें दुमत आसा. सो लेट्स पळोवया आतां कशें गव्हर्मेंट कशें वर्कआउट करता. कित्याक हांव इतलें सांगूं शकता की जें प्रपोजल आमी दिल्ले कडेन आसा तें शेतकाराचे फायदेशीर, गोंयाक शेतकार कमी जावपाक जायना, उसाचे दृश्टीच्यान फायदेशीर आसा. प्लस बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट जो आसा तो थोडो चेंजीस करपाक जाय. आयज थंय भरपूर स्टाफ म्हणजे वाडलेलो कडेन आसा, थोडो स्टाफ सगळो म्हणजे हें जाल्ले कडेन आसा, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट जावपाक पावले कडेन आसा. सो हे सगळे जर चेंजीस केल्यो आनी फॅक्टरीक जर मिनिमम कितें पळय आमचे घालपाचें कॅपिटल शेअर पळय घालपाक तो घातलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी फायदेशीर करतले. आमच्या प्लॅनांनी आसा तीच मशिनरी घेवन म्हळ्यार तातूंत थोडे चेंजीस करपाक पडटले. हांव अशें म्हणना की तातूंत थोडे चेंजीस करता. ते चेंजीस केले नंतरच आमची फॅक्टरी तातूंत चलूं शकता. कंप्लीट नवी करपाची सरकाराचो विशय आसा ती टोटली नवो करचो आनी नवा कॉन्ट्रॅक्ट दिवचो अशें म्हणून. पूण तें जावपाक फुडलीं 3 ते 4 वर्सां वतले जर तशे पद्दतीन आमी विचार केले जाल्यार. म्हणजे ज्या प्रमाणे ते प्लॅन आउट करता त्या प्रमाणे 3 ते 4 वर्सां वतले. सो शेतकारांक तितलो थिंगा डिली उरपाक न्ही. सो ताका लागून आमी विशय दिल्लो की आतां हें करया अशें म्हणून. म्हणजे तांकां स्टार्टींग कॉस्टींग पळय आसा तो घालचो पडटलो. बाजी तुका डिटेल सगळें दिल्ले कडेन आसा. ना पण तुम्ही सीएमान तुमकां कितें टायम लिमीट दिला, टायम दी आमकां कितें म्हटलं ना. पूण हांगा आयल्या नंतर कॉन्सेप्ट चेंज जाला थोडो. म्हणजे सीएम म्हणटा आपल्या अशे पद्दतीन वचपाचें ना. सरकाराक ह्या पद्दतीन म्हणजे जे आमी प्रपोजल दिला त्या पद्दतीन वचपाचें ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. तानेल्ल्याक रेवट वाठारांत उदकाची बांय दिश्टी पडची तशें जालां. कोरोनाच्यो केशी देंवपाक लागल्यात. केशी उणी जावपाचो सेगीत 5वो दीस. 21 सप्टेंबराच्यान बरे जावप्यांचो आंकडो वाडला. एक्टीव केशी देंवपाक लागल्यात. एकूण केशी 75,50,000 पावल्यात. भारतांत एकाच दिसात 55,722 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटले 24 वरां भितर 579 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 66,399 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आयज मेरेन भारतांत 75,50,273 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी दिसून येयल्यात. एक्टीव केसी 7,72,000 जाल्यात. 1,14,610 दुयेंतींक मरण येयलां. जाल्यार 66,63,608 पेशंटांक नवी जीण फावो जाल्या. मारूया एक नदर शेजारच्या राज्यांचेर. महाराष्ट्रांत कोविड-19च्यो केशी 15,95,000 जाल्यात. आंध्र प्रदेशाचो आंकडो 7,83,000 पावला. 7,65,000 हो कर्नाटकांतलो आंकडो. तामिळनाडूंतल्यो केसी 6,87,000 पावल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,55,000 जाला. संवसारांतले परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता संवसारांत एकाच दिसात 3 लाख पेशंट सापडल्यात. एकूण संवसारीक केसी 4 कोटींचेर पावल्यात. 11,14,000 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. जाल्यार 3 कोटी लोक बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी संवसाराचे फाटीवेले 5 कोरोना पिडेस्त देशांचो नियाळ.
अमेरिका 79,66,000 नोंद करत पयले सुवातेर आसा, जाल्यार 75,50,000 केसी नोंदयत भारत दुसरे सुवातेर आसा. ब्राझिलांतलो आंकडो 52 लाखांचेर पावला. रशियात ह्योच केसी 13,88,000 पावल्यात, जाल्यार अर्जेंटिनान 9,65,000 आंकडो हुपला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ड्रग्स केसीची धाडीत पेडणे पुलिसांनी 1 कोटी रुपयांची घुवळी वखदां ताब्यात घेतल्यात. ह्या संदर्भात थोरले भाट केरये 3 जाणांक अटकय जाल्या. केरी पेडणेच्या एका घरात बेकायदेशीर घुवळी वखदांचे व्यवहार चालल्यात अशी खबर कळटकच ही कारवाई केल्याचे पेडणेचो पोलीस निरीक्षक जीवबा दळवीन सांगले. थोरलेभाट केरियेच्या एका घरांतल्यान पुलिसांनी 2.5 किलांची भांगेची झाडां जाचे मोल 5 लाख जाता, 1,30,000 किमतीचो 1.327 किल गांजा, जाल्यार 1,02,20,000 2.556 किल चरस ताब्यात घेतलो. पंचनामा करून रामा केरकार, रश्मी केरकार आणि शिवाजी केरकार ह्या तिगांक पुलीस कस्टडीत घेतल्यात. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. आणि घेऊया हवामानाचो वेध. दक्षिण गोंय महाराष्ट्र दर्यादेग वाठारात 21, 22 आणि 23 ऑक्टोबराक पावस घालून घेवपाक शकता. वराक 40 ते 50 किलोमीटर असो तेचो वेग आसूं येता. ह्या काळात अर्थातच खोल दर्यांत बोटी व्हरचे न्हू अशी हवामान खात्यान नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या. गोंयांत कांय दीस पावस पडोंक नाशिल्ल्यान सुकें वातावरण पळोवपाक मेळयलें, खास करून दिसा वेळार. पूण परत गोंय चिप्प जावपाच्या मार्गार आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. दुसऱ्या ऑल गोवा 5 अ सायड फुटबॉल सामन्यात रायबंदरच्या उंची बॉयसान FC दिवाडीक टाय ब्रेकराच्या माध्यमांतल्यान 1-0 गोलान हारयली. आयतारा दिवाडीचे FC दिवाडेन ही मॅच घडोवन हाडली. 2 आयतारा सेगीत खेळिल्ल्या सामन्यांनी 64 पंगडांनी वांटो घेतलो. पेनल्टी शूटआउटात विशेष कळाशी दाखयत उंची बॉयसान 1-0 गोलान मात केली. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. बाळगुया सोशल डिस्टन्स, करूया मास्कांचो वापर आणि सांबाळुया भलायकी तुमची आमची सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.